नमस्कार. माझ्या फाटसून तुम्ही पळयता आसतले की गोबी मंचुरियनचे गाडे लायले आणि ते आता सांजच्या टायमार FDA फूड अँड ड्रग्स यांच्यानी येऊन बंद करून गेले. जेन्ना ह्या बाबतीत म्युन्सिपालिटी चेअरपर्सन कुंदन पहाळी हांकां विचारले तर त्यांनी सांगितलं ज्यांच्या कोणाचे लायसन्स ना म्हणजे लायसन्स ना आणि जे पद्धतीन जे इलिगली गाडे घातलेला दुकान घातलेला तांकां FDI तर्फे त्यांच्यानी पूर्णपणे बंद केलेलं. एक तर हेचे कारण आहे की हायजीन फूड म्हणून त्याच्यान नोटिफाईड केलं आहे आणि त्याच्या खातीर त्यांच्यानी जे दुकान जे आहा ते बंद केल्लें आसा आणि जर समज त्यांच्याकडे खरंच लायसन ना जाल्यार टोटल ते बंद करतले अशें तेंच्यांनी सांगलें. पयल्यान पयली सगळ्यांक नव्या समारोहाच्यो खूब खूब शुभेच्छा. हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन मागता की तेंच्यांनी हांगा येवचें बिचोले आनी देवी शांतादुर्गा देवीचो आशिर्वाद घेवचो. म्हणजे जालें अशें की ते सगळे फूड अँड ड्रग्स तेंच्यांनी कितें केलां की कोणा कडेन लायसनां ना तेंच्यांनी बंद केला. म्हणजे रुला प्रमाणे ते गेल्या त्या खातीर बंद केल्या सगळी. ओके. म्हणजे ज्यांच्या प्रमाणे गाडे घातला तर पयलीं इन्फॉर्म केल्लें म्युन्सिपालिटी की आपूण गोबी मंचुरियनचे हय फूड अँड ड्रग्सवाले येयल्ले आमी तांकां सांगलें कोणा कडेन लायसनां बीन ना पळय ते तांकां तुमी एलावड करूं नाका म्हणून तशें तेंच्यांनी ओके रुला प्रमाणे गेले. ओके. ते आपल्या रुला प्रमाणे गेला आणि हाच्या प्रमाणे की गोबी मंचुरियनचे गाडे आयचे दिसा नाजाल्यार लायसन ना जाल्यार टोटल बंद उरतले. हय हायजीन इम्पॉर्टंट आसा न्हू स्टुडंटा खातीर जातलें.